चला चला जाग्यावर बसा. Speaker sir, correction. It is an addition to the start LQ number 11A. The points D and E is the merged in the following points and added at the beginning. It is an adequate check and balance and including the supervisory review at a high level and are in the place to prevent and only at a real and preserve a conflict interest. And the functioning of the vigilance department and the anti-corruption branch is subjected to the statutory and procedure safeguard. Other content of the reply is remain unchanged. Record आचर घेऊया आम्ही. प्रश्न क्रमांक 1 पेमेंट शेट. 1B. Speaker sir, 1B. Question number 1B. Speaker sir, question number 1B. 1B. CM sir. CM sir. Answer as per computer sheet. Speaker sir, हांवें जो हो प्रश्न विचारलेलो हेजे ती सब क्वेश्चन आसले. हांव वेळ कमी असल्यामुळे एकाच प्रश्नाचे आन्सर अपेक्षित धरता. स्पीकर सर, हो जो प्रश्न आसलो हो 1B म्हटला रे. गणेश आयडलचे POPचे जाता गोंयांत जाता आनी सेल जाता हेजे आन्सर जाय आसले. स्पीकर सर, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक अपर लिमीट दिल्ले आसा. 10% अपर लिमीट ऑफ हायड्रेटेड कॅल्शियम सल्फेट. वो कॅल्शियम सल्फेट जास्त जेन्ना मेळ्ळो गेल्या वर्सा हेजे लिमीट क्रॉस जाले. 10% पेक्षा जास्त मेळ्ळे, 79% मेळ्ळे. ह्या POP आयडलाचे कितें केले हेजे कळपाक जाय. स्पीकर सर, आनी इन्स्पायट ऑफ ऑल द रुल्स जे घातलेले आसा आमच्या चॅक पोस्टाचेर हे गाडयो आडोवपाक जाय हे सगळे रूल केल्ले आहा. तरी पण आयज हेजेर कित्याक अंमलबजावणी जायना, कित्याक हे रूल सारखे पाळिना हेजो आन्सर जाय. स्पीकर सर, आनी लास्ट क्वेश्चन जो आसतलो म्हाजो माननीय LOP वचून बसा. सर, माननीय LOP वचून जे बसा. आमचे गोवन आर्टिजन आहा 500 पेक्षा जास्त माननीय सदस्य वचून बसा जाग्यार. हेचेर अन्याय जाता. स्पीकर सर, वचून बसा. आनी हे जे चला हार्डली 25-30 जाण जे POPचे जे बिझनेस करता हेका लागून 500 ते 550 लोकांचेर अन्याय जाता. पूण हो अन्याय जावपाक जायना म्हणून म्हाका एश्युरन्स जाय. स्पीकर सर. Speaker sir, as per आम्ही गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या हातूंतल्यान डिसिजन घेतला त्या प्रमाणे 20% POP अलाव करपाचे हे डिसिजन्स घेतला. बसा. आणि ताज्या उपरांत बाकीचे चेक अँड कंट्रोल दवरपाचो मेजर्स जो आहा हो आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड स्वता मॉनिटर करता. स्पीकर सर, हांव खात्री दिता आमच्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या वतीन आमी अशा पद्दतीन जे POP हाडटा दोग तीग जाण कोण गोंयान अशें म्हणटा
तांचेर पुराय कंट्रोल आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाच्या वतीने दवरतले आनी हांव हावजाक एश्युअर करता की आमी पीओपीच्यो गणेश मुर्ती हांगा हाडपाक दिवचे काळ ना. पडटलो. ठीक आहे चल सर बस माझा आनी एक प्रश्न आसलो की वचून आमी बसा. भायसून मुर्त्यो हाडपाक दिता हो खरो आसा पण तरी आसतना गोंयांत ज्यो मुर्त्यो जाता तांकां आमी गव्हर्मेंटान एक पंचायतीन किंवा अर्बन बॉडीन एक परमिशन बंद कर म्हणून सांगलेलें आहा. तरी आसतना ह्यो मुर्त्यो गोंयांत तयार जाता. स्पिकर सर हेजेरूय बंधन घालपाक जाय स्पिकर सर. बिकॉज सर हांव लोकल बॉडीक इन्स्ट्रक्शन दिता की अशा पद्दतीन जर कोणाक परमिशन दिता आसत जाल्यार तांच्यांनी ते स्टॉप करचे हे हांव सांगता आनी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम ओके आमी पीओपी गोंयांत येवचे ना हाजेर आमी खबरदारी घेता स्पिकर सर. थँक्यू स्पिकर. प्रश्नकाळ सोंपलो. प्रश्नकाळ सोंपलो. प्रश्नकाळ सोंपलो. प्रश्नकाळ सोंपलो. प्रश्नकाळ सोंपलो. चला बसा वचून. प्रश्नकाळ सोंपलो. प्रश्नकाळ सोंपलो हा. चला वचून बसा. आणि बुक बी शेवटून मारपाचे कृत्य करू नका. बुक बी शेवटून मारपाचे कृत्य करू नका. हांव तुमचेर स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेतलो लक्षात धरा. स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेतलो. तुमकां प्रश्नकाळ सोंपलो. वचून बसा. वचून बसा. अशें तुमी असो जो पळय व्यवहार आसा न्ही जस्टीस मेळचे ना. थंय जाग्यार चला. जस्टीस जाल्यार जाग्यार बसा. चला जस्टीस जाय मरे. जस्टीस जाल्यार जाग्यार बसा. जस्टीस जाल्यार जाग्यार वचून बसा. जाग्यार बसल्यार जस्टीस मेळटल्यो. जाग्यार चला. जाग्यार बसा. जाग्यार वचून बसा. जस्टीस जाय जाल्यार जाग्यार वचून बसा. जाग्यार वचून बसल्यार तुमकां जस्टीस मेळटल्यो. जाग्यार वचून बसा. वचून बसा जाग्यार. परत परत तुमकां रिक्वेस्ट केला जाग्यार वचून बसा. जाग्यार वचून बसा. आणि चार वर्ष बसले न्ही. आता आणि 5 मिनिटं बसा. 5 मिनिटं बसले जायत तुमकां. 5 मिनिटं बसा. कितें वाचले. शून्यकाळ उल्लेख माननीय आमदार वीरेश बोरकार. शून्यकाळ उल्लेख माननीय आमदार वीरेश बोरकार. माननीय एलओपी युरिया आलेमाव. माननीय आमदार क्रूज सिल्वा. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये. Before I begin the 0-hour motion, I would like to wish all the students appearing for 10th standard examination all the very best. Do well. बिझनेस चालू Because, आसा. sir, I would like to draw the attention of the House to the rising apprehension
fear and confusion among the people of Mulgaon and Thiwi regarding the approach and exit of the under construction Asnora bypass. The design of the new approach and exit on both sides must be thoroughly planned to eliminate accident. We have already तुका भायर seen काडचें the पडटलें. तुम्ही बसपाची तयारी ना बस अरे म्हाका सांग बिलां येवपा जाय जाल्यार ताका प्रोसिजर आहा न्ही रे प्रोसिजर आसा न्ही ताका प्रोसिजर आसा continuous करतला. बिलां येवपा जाय जाल्यार ताका प्रोसिजर आसा हांवें आतां तुमकां सांगलें तुमी आयकून जाय तें अरे बसा रे मागीर सगळं सांगता. माननीय आमदार निलेश काब्राल Because, sir, there is a growing anxiety among the students and youth regarding delay in establishing a permanent taluka library in Kuchare in South Goa. At present, a public library is functioning in the constituency. However, it is operating from a rented premises with limited space and infrastructure, which restricts the number of students and readers who can benefit from it. Over the years, demands for a proper and well-equipped library facility in this region has grown significantly, particularly among students preparing for competitive exams and higher studies. The government had earlier proposed to establish a taluka library at Kuchare, which would serve not only the people of Kuchare, but also students from neighboring areas such as Savade, Sangya, Dharmalta. However, despite the announcement of the project, it is learned that even the foundation of the proposed library building has not been laid, result in considerable disappointment among the youth of an academic community. Many students from the interior areas are often compelled to travel to cities like Margao and Panjim to access proper library facilities and study spaces, which possesses practical difficulty for those from modest backgrounds. I would therefore like to ask the government whether it will expedite the construction of the proposed library at Kuchare and provide a timeline for the commencement and completion of the project. I would also request the government to consider establishing a modern library with adequate reading halls, digital resources and study facilities so that the students of youth of the region can fully benefit from this important educational infrastructure. I request the government to inform this House about the steps taken in this regard. Honorable Minister Ramesh Savarkar, who is the Minister for Art and Culture, when library is coming, he may give an answer on this issue, so that we can give the public of Kuchare an assurance. Assurance is required from the Honorable Minister that he will examine the subject matter and give the required result. How these adjourned till 1 o'clock? How these adjourned till 1 o'clock?